जेजू आमकां आनीकूय विचित्राय करता की तो म्हणटा सगळ्यांच बरेंच मेळपाचें ना. जेन्ना आमी संवसारांत येतात देवाचें राज परगटूंक सगळें बरेंच आसतलें म्हूण ना. कित्याक तो म्हणटा ल्हाणग्या मदें आपूण तुका मेंढरां कुशीन धाडटा. कांय लोक तुका आपणावचीय ना, कांय लोक तुका नाकारतलीं बी. तेन्ना आमी निराशी जावंक फावना, पूण आमी आनीकूय अदीक खुशालकायेन भरोवन देव आमकां पळयतलो म्हूण आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक गरजेचें. ताका लागून जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी तुमचें तांचे नोकरांतली धूळ देखून तुमी फबडयता तेन्ना तांकां म्हळ्यात की देवाचें लाग आजून पर्यंत तुमकां लागीं पावलां म्हणून. मोगाच्या भावन भयणो, आमी जाता ते भाशेन जो मनशांक आख्या संवसाराक देवाचें राज परगटूंक आमकां आपयल्लीं आसात आनी हाकाच लागून जेजून जशें तो दुसऱ्यांक बुजवण दिवन तांकां भरवशाचो आलाशिरो जालो तेच भाशेन आमकां दर एक क्रिस्तांवांक तेंच करूंक आपयल्लीं आसात. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी जेजूच्या मोगान मोग अनुभवलेलो आसा काय? मोग अनुभवूंक ना जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळींच निराशेपणच येता. जायते फावटी आमी म्हणटात आमी कशे तरेन खुशाल जातलीं काय? आमी खुशालकाय आमच्या जिवितांत कशे तरेन धरूंक जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत वा आमच्या गोऱ्याब्यांत जायतीं झगडीं जातात, जायतीं मारामारी जातात, जायते वाद विवाद जाल्ले आसात. आमी खुशाल कशीं रावंक जाय? हांव 100% शुअर आसा की जायते जाणांच्या जिवितांत अशें जाता आनी ती म्हणटा आसतलीं ह्या वेळार ह्या परिस्थितींत आमी खुशाल कशीं रावंक जातलीं काय? आयज जेजू म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात, आपणाचेर भरोसो दवरात. हांवें जशें केलें तशेंच तुमी करात, म्हजी खुशी करात आनी देव तुमकां सगळें पळयतलो. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी जेजूचेर आमचे दोळे लावया, ताकाच आमच्या जिविताचो माज करुया आनी तोच आमकां पळयतलो. आमच्या जिवितांत सगळें तोच करतलो आनी ताचेच वरवीं आमी ताचें सर्गीचें राज दुसऱ्यांक दिवंक पावतले हें आमी मतीन दवरूंक जाय. आनी भावार्थान आमी मुखार वचून जेजू भाशेन दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक जाय आनी बुजवण हाडूंक जाय आनी बरवशाचे वावराडी जावंक आमी वावरूंक जाय.